गोवा सुरक्षाच्या युवा मोर्चान शुक्रारा पत्रकार परिषद घेतली। भाजपा सरकार तरणाट्यांकूय स्किमीचे हायस दाखोवन फटयता म्हण आरोप युवा गोवा सुरक्षा मंचान केला। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। पणजेन मनोहरबाब पर्रीकर हे निवडणूक लढयतात। फाटल्या सरकारान आनी ह्या आता जे आसा जे सरकार तांच्यांनी काही आश्वासनां युवकांक दिल्ली। तातूंतले पयले एक आश्वासन आशिल्लें तांचें ते 11वी 12वी लॅपटॉप दिवपाचे। लॅपटॉपा खातीर एनरोलमेंट तांकां जे शुल्क लागता ते दिवप हो सगळो प्रोसिजर करून घेतकच अजून पर्यंत लॅपटॉप जे आसा ते भुरग्यांक अजून पर्यंत मेळूना। 11वी 12वीचे अशे भुरगे जे आसात ते आतां फर्स्ट इयर सेकंड इयराक पावले पूण अजून तांकां लॅपटॉप म्हणटा ते मेळूना। त्याच बरोबर गेल्या सरकारान हायस्कूल जे आसात ते हायस्कूलच्या भुरग्यां खातीर टॅबलेट दिवपाचे अशें ठरयल्लें। पूण हे टॅबलेट जे आसा तांचे सेम प्रोसिजर केले आनी अजुनूय ते टॅबलेट जे आसा ते ह्या भुरग्यांक मेळूना आनी सबसिक्वेंटली ती स्कीम जी आसा ती डिसकंटिन्यू केली। सरकार आयल्या बरोबर यू टर्नाचेर यू टर्न हे भुरग्यांक सुद्दां हे यू टर्न म्हणजे भुरग्यांक सुद्दां फटोवपाची कामां ह्या सरकारान केल्ली आसा। आनी एक म्हाका याद करचें दिसता की 2012च्या मॅनिफेस्टोन बेकारी भत्तो म्हणून त्या सरकारान जाहीर केल्लें। युवा संवाद योजना जी आसा दीनदयाळ युवा संवाद योजना जी इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं 1 म्हयनो सादारण डिसेंबरान ती जाहीर केल्ली। ताचे वितरण आनी हे जे आसा म्हणजे जे डेटा फ्री दिवपाचो हे सुरू केल्ले। सबसिक्वेंटली इलेक्शन जातकच इलेक्शन जाल्या बरोबर 2 ते 3 म्हयन्या भितर ही डिसकंटिन्यूड केली। म्हणजे युवकांचो भारतीय जनता पार्टी कसो उपयोग करता, फक्त तांचो मतां खातीर उपयोग करता आनी ह्यो ज्यो सगळ्यो येवजण जे हाडून ते स्किमी ज्यो आसात हे फक्त युवकांक जे दाखयतात हे फक्त तांचे मतां खातीर करतात। मत जशें मेळ्ळें की तांकां मागीर ती येवजण फाटीं घेवप आनी अशा पद्दतीन हे फटींगपणाचे जे आसा हे सरकार सध्या करता। पर्रीकर बाबान हाचेर जाप दिवपाची भुरग्यांक गरज आसा। प्रत्येक भुरग्यान हाचेर विचारपाक जाय। इलेक्शन टायम आसा, सगळ्या युथांक आव्हान करता की हे जे तांच्यांनी स्किमी ज्यो अनाउन्स केल्ल्यो ते स्किमी बद्दल कितें केलें हे आता विचारपाचो वेळ आयलो आसा। इज अ रायट टायम। युवकांचो तुमी कितलो खेळ करतले, कितले फटयतले